शकुंतला दोर सुमानांचे सुमानांक आसताच FM तर मुझे कितें जाता आमची केन्नाय ड्युटी पडटा पळय त्या प्रमाणे आमी वेतात तो केन्नाय ती मेवता पळय तेन्ना म्हाका ती उलोवंकशी दिसता आमच्या आयकुप्यांक तर कितें जालां कित्याक तूं येवंक ना आनी कितें पूण एकदम बरें दिसता पूण म्हाका एकदम म्हाका इतली आवड रेडियाचेर येवपाक हांव खरेंच सांगता हांव एक्चुअली आनीक प्रायवेट ऑफिसान काम करता पूण इतलो म्हाका स्ट्रेस जाता त्या कामाक हांगा ऑल इंडिया रेडिओ येयले म्हणटकूच आनी वाऱ्यार जेन्ना हांव म्हजो ताळो वाऱ्यार वेता तेन्ना सावन इट्स लायक अ स्ट्रेस बस्टर इतलें बरें दिसता म्हाका आनी जेन्ना आमची फोन इन प्रोग्राम आसतात आनी आमकां लोक आमकां आपलो मोग आमचे थंय आमचे पावयता इतलें बरें दिसता यू फील वन विथ देम एंड इट इज एक्चुअली अ डिफरंट फिलींग कंप्लिटली आनी हांव एक्चुअली ल्हानपणी सावन हांव रेडियार आसतालें मेरी गो रावंड प्रोग्राम करताले ताचेर आमी मातशें मुखार उलोवचें त्या आदी एक गजाल म्हाका ह्या वेळार सांगून दिसता कारण जायते फावटी एक आर्टिस्ट दुसऱ्या आर्टिस्टाची फावो तितली तुस्त करिना ह्या आमच्या गोंयांत तरी ह्यो गजाली घडत असतात पूण आयज म्हाका हो योग मेवला आनी ह्या खिणांत म्हज्या लागीं एक क्लिप आसा एस कायतान म्हाका विसरलो ही ताची VCD आनी तातूंत अनिल पेडणेकार आणि जायते सबार कोस्ट घेऊन एक पांगड्याची भूमिका केल्या चल या खिणात आम्ही ताचेर नदर मारूया आणि फुडें भासाभास करूया पूण आनी कांयच ना तुजे मायक सांगूंक लाय तूं काय एकाराची आशा ना म्हणून पूण म्हजे मायक आनीक म्हजे भाव कोण पळयतलो म्हणजे जिवीत भर तुवें ताका पोसपाचो म्हणून कायदो आसा अरे तूं हे घराचो काय वाडटो माळको ना हे घरांत रावन दी ताका पळय हांव तुका बरें सांगता फाल्यां आमी लंडनाक वेतात आनी म्हाका हे फुडें तुवें ताका एक पयसो पासून धाडलेलो नाका समजलोय बाबा बाबा रडा नाका बाबा 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 बेन कितें जालां कितें माही बरी ना फ्रँक माही कुशीन सर अरे लॉलिया माय बरी ना जाल्यार ताका कितें कर म्हणटा तिचो पोटलो आमी खायनान तिचो पोटलो तूच खा आनी तूच पळय तिका आमकां नाकाय तिचो पोटलो हे कारण सुसेगाद गोवा लागीं उलोवंक पासून मेवना लॉलिया तिका थंयसरूच मोरून दी चल चल तूं भितर पळय डेझी पळय
आतांच आमी एक धाकटीशी भुमिका पळयल्या. टिना, ह्या वेळार म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक ह्या ऑल इंडिया रेडिओच्या मोगान तूं कशें पडलें, तुजी सुरवात कशी जाली हाचेर थोडी म्हायती. तितूनय बाब जायतो लोक जाणा म्हजो डॅडी आदींच्यान आहा पुर्तुगेज कालाच्यान ऑल इंडिया रेडिओ तेन्ना आसलो इमिशर म्हणटाले. इमिसोर दी गोवा म्हणटाले. होय. तर तो आसतना म्हाका जायतेपणें ल्हान धाकटेंच आसतना तो म्हाका आमकां हाडटालो रेडियाचेर आनी धाकटे धाकटे प्रोग्राम मेरी गो रावंड युवो आनी मागीर व्हडली जाता वाडटा वाडटा युवो आनी प्रोग्राम आमी केले. पूण वेरी फर्स्ट टायम हांवें अनाउन्समेंट केला हे सगळे रेकॉर्डेड प्रोग्राम जाताले. पूण जेन्ना फर्स्ट टायम हांव ऑन एअर गेला इट वॉज इन 1988. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आय एक्चुली वेंट ऑन एअर. आनीक तुमकां सांगूंक सोदता काही डॅडीच न्हू पूण म्हजी मामी पासून आसताली ऑल इंडिया रेडिओचेर आनी तिचे खास प्रोग्राम बॉलकांचेर गजाली ते टॉक शो आसतालो तितून ती पार्टिसिपेट करताली. जावं म्हजी भयण आसली धाकटी भयण आसली इवलीन कॉस्टा म्हणून तिच्या बरोबर मेरी गो रावंड आनीक युवो आनी जायते आमी कार्यावळी सादर करीत आयल्या. आनीक मागीर कांय तेंप मागीर आमी ब्रेक घेतलेलो आनीक बॉम्बे आसताले. पूण 2006 ह्या वर्सान परत हांव गोंय आयलें आनीक लोकांची काळजां परत जिखून परत घेतली. जिखून ताजो घेतली भावूय टोनी कॉस्टा म्हणटा ताजो भाव तोय एक बरे पैकी निर्मातो प्रोड्युसर लायन प्रोड्युसर आनी ताणें खुबशी तेन्ना तियात्रां खेळ बी प्रेजेंट केल्या. तियात्र. होय खूब हय बापायचो गुण घेवन आयलो तो. तुजे कितें जातालो डॅडी हें करतालो जायते रेडिओ प्लेस प्रोड्यूस करतालो आनी मागीर जेन्ना तो रिटायर्ड तोय कांतारा म्हणटालो. होय खूब कांतारां आसात ताची वय. आनी जेन्ना तो रिटायर्ड जालो म्हजे भावान घेतले आनी कांय वर्सां ताणें खूब प्लेस बी हें केला ताणें प्रोड्यूस केल्यात. शकुंतला, तुजी सुरवात ऑल इंडिया रेडिओंतल्यान. म्हाका तसो टिना भशेन म्हणजे बापूय आवय तशी ह्या माध्यमान किंवा कलेच्या क्षेत्रांत चड वावुरली जरी नासली जायत तरी एक वेगळ्या संस्कारांतल्यान हांव वाडलें तेवटेन बाब भुरगेपणान की म्हणजेच आमकां हिंदू क्रिस्तांव हो फरक म्हज्या भुरगेपणान म्हाका नाशिल्लो चड. कारण आमचे सगळे शेजारी चड क्रिस्तांव लोक आशिल्ले आनी आमच्या घरान चवथ जाताली. चवथीक सगळे जाण आमच्या घरान जेवताले आनी नातलांच्या तेंपार हांव तरी सगळ्यांच्या घरान वचून आसतालें. तो गोठो कर सगळ्यो गजाली आमकां आनी म्हज्या बापायन आमकां नव्या वर्साच्या मासाक व्हरप चर्चीन हाजे क्रिस्त जल्माक व्हरप. तशें आमची इतलें आमचें खूब म्हणजे एकामेका कडेन सरावंडींग आशिल्ल्या कारणान म्हजें वाडप जें जालें तें एक वेगळ्याच संस्कारान हांव वाडलें. म्हणजे म्हजे कडेन जें कल्चर म्हणून ज्यो गजाली आसा त्यो आमच्या गोंयकाराच्या मातयेन रुजिल्ल्या गुणांतल्यान आमी वयर सरत रावलीं. मागीर म्हाका आवड संगिताची मेन आनी संगिताच्या आवडीन हांव आकाशवाणीर पावलें. सुरवातेक पसून म्हणजे पयलीं ती कमलादेवी राव देशपांडे ताई म्हणून येताली पळय खळार मळाराची तिच्या हातून खळार मळार कार्यक्रमान वांटो घेवपाक नाटकाची बाजू परफेक्ट जाली. मातशी परफेक्ट म्हणजे ताजी वाट चलोवंक लागली आमी. मागीर कविता ती आमकां बरी एक भुरग्यांच्यो कविता बी सांगताल्यो तेन्ना ते कवितेचो एक पिशें लागलें. मागीर इल्लें इल्लें करून गाणें आमकां कळपाक जाय म्हणून तालान बिलान ती केन्नाय गाण्याच्यो हाज्यो त्यो हें जाल्यार मागीर गाणें शिकप नाटकान काम करप सगळ्या हातून आमी लक्ष घालपाक सुरवात केली. एक साहित्य हें आनी रेडिओ हें माध्यमूच इतलें पावरफूल. आतां हें प्रुडंट मिडिया तुमची आसा. आज म्हाका ह्या प्रुडंट मिडिया मुखार हांव आसतलें हाजी सुद्दां कल्पना नाशिल्ली. आमचे खातीर माध्यम म्हळ्यार फक्त रेडिओ रेडिओ आनी ऑडियन्स म्हणजे स्टेजीर बसून गावप. मागीर ताका लागून तशेंच हांव वाडलें. ताजे नंतर युवाणीन आयलें भुरग्यांच्या प्रोग्रामान यूथ प्रोग्रामांनी आयलें. मागीर कविता हातून आयलें वनी बायले वासरेन आयलें. अशें करून एक दीस आकाशवाणीचेर हांव पयलीं हांव हाजे भशेन एक कॅज्युअल एनाउन्सर कशें थोडो तेंप गेलें. मागीर हांव शिकपाक भायर उरलें एक 4-5 वर्सां. मागीर हांगा ते आकाशवाणीचेर हो जो एनाउन्सराचो पोस्ट डिक्लेअर जालो तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हजें संगीत किंवा म्हज्या कलेचो डेव्हलपमेंट करपाक वृद्धी करपाक म्हाका आकाशवाणी हो एकूच पर्याय.
कारण जें रेकॉर्डिंग आमचे कडेन आसा, जें आमचे कडेन जो हें आसा तें म्हाका थंय रावूनच आयकूंक मेळटलें. पूण आज म्हाका दिसता येदी व्हडली श्रीमंत अशी आमची आकाशवाणी, म्हणजे कलेच्या क्षेत्रांत, संगीताच्या क्षेत्रांत आमचे कडेन पळय जें आज आसा तें म्हाका आयकुपाक मेळटा, थंय म्हाका रावून काम करूंक मेळटा आनी आमच्या पद्दतीन आमी तें लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करता. हातूंतल्यान एक वेगळो आनंद हांव घेत रावता आनी उलोवपाचें काम आनी म्हज्या संगीताचें काम ह्यो दोनी कामां बरोबर पॅरलल चलतात. कार्यावळ फुडें वता आसतना आमचो वेळूय सोंपत आयला, तरी आसतना एक आनीक एक क्लिप आमी पळोवया. सॅबी कुयेलो हाचो 10वो उपदेश ही विसीडींतलो एक क्लिप म्हज्या लागीं आसा. आनीक हातूंत कॉलेज सीन, कॉलेजींत कितें तरी गडबड चल्ल्या हाचेर आमी नदर मारुया आनीक फुडें भासाभास करुया. हॅलो, कोण सॅबी? हूंय येता. या ओके 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 जस्ट होल्ड ऑन. हॅलो, लॉरी रे? हा ओके ओके ओके. कोणागे सीडी आहा? या ओके 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 या ओके सॅबी आय लेट यू नो. हा ओके या ओके बाय. हा हो उरला. हॅलो, ओय ओय जालें सांगलें ताका. ओय ओय हेणी सांगलें म्हाका, अनिलान सांगलां. ओके 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 बाय. 4 फोन जाताय मरे आनी हूंय घालपा तें कळना म्हाका. म्हणटाय न्ही, अरे दादल्या फुडार बायले हाती आसता म्हणून. पूण म्हजो फुडार म्हज्या हाती आहा. हा हा रूल आनी काडलो आहा न्ही रे, सिगरेट ओडूं जायना म्हणून. पूण हे सगली सर भिताय म्हाका. हांव राण न्ही रे तेका लागोन. वेर इज माय मॅच बॉक्स? यू गॉट? जी मोग आसता तुय राग आसता, जी उज आसता तुय दुवर आसता, जी मोव आसता तुय मूस आसता आनी जी कसली गरज पडटा तुय शशिकला आसता. शी डटी बॉय. आसता न्ही लॉज नाहलो एसो. अरे राणी, एक केस जोडपासून कित कोत रे तू कॉलेजीन अजून? कित सांग तुका, हांव कॉलेजी म्हणटे एक क्लासी 5 वर्स तरी काडटा. आनी पास जाता केदो तर तू? गो टीचर मागीर बेजार जायन लास्टा म्हाका पास कोत्ताय तेन्ना प्रमोट जाता. नॉनसेन्स. पात्रांव, कितें? हांव एक सिगरेट घेवं? अरे तू सांगता न्ही रे सिगरेट ओडपा सोडली म्हणून? अरे दिसा म्हाका 30-40 सिगरेट लागताय. 30-40 ये तू स्वप्न दे सिगरेट सोडपा. एक फेस बहुत मुश्किल से छोड़ा, पूण दुसरो फेस केदोन सोडा तें मुज्यान सांगो जायना. फेजू? ओय हे म्हाका बरें समजावना. फेज म्हणटी हुंयची लायटी? अरे एक फेस म्हणची मरे हांय न्हू, हांय मगे कोश्टा सिगरेट ओडपा सोडून दिलां. पूण कोणे दी जाल्यार हांव रोखडो सिगरेट ओडटा. ओय बेस मुगा गेले. ओय म्हणची फुलू कुस्तार हॉजनेची. हा ओय हॉजने बर चलता तुगेले. व्हेरी गुड, बर चलता. ओय जाण मरे राणो, वय एक पुसा हुई विजय माल्यान कोणा खंय चाल हुई खुंयचोर पिवपा बॉल लागत काय म्हूण. मागीर तेण कित सांगिल ते जाण तूं? कित सांगले? तू सांग खुंयचोर बरतो? पीटर स्कॉच. रॉंग. ना जाल्यार सिग्नेचर? रॉंग. ना जाल्यार कंट्री आसतली? रॉंग. तेण सांगिल ही फुक्या मेट्टो बॉल लागत म्हूण. ओय हेंचोय विजय माल्याचे गान गान गुणायन गुणायन लास्टा म्हाक डायलॉग मालो. बेस्ट मरे तुगेले. बेस्ट म्हणजे फुलू कुसनार हॉजने. हॉजने गुड गुड. हेच मेलेनी येता मेलेनी. उय केसो पीस येत रे. ये तर म्हाक मेळो जाल्यार एक आतां काणकोण वण इगोजी रेस्पेर कोण हांव तेको काजा जाता आसलो. खामोश. हो चेड कोणागे तो जाणाय तुमी? हो राणागे चेडो. म्हाक तर हुंयची गाडी लायक जाली न्ही जाल्यार हांव एकू फोन केलो जाल्यार दुसरे दीस गाडी मुगे देरीचे पावता. आनी म्हाका लायक जालो वस्त आनी कोणा मेळना, म्हाकाच मेळटा. येसली गाडी म्हाका मेळत जाल्यार हांव गॅरेजीत वचची ना. तेका एक व्हडलो बोंगलो बांदतलो आनी बोंगल्यान दवरतलो आनी तेजी पुजा कोत्तलो आनी इतलें न्ही. आनी बेडरुमा व्हडलें एक स्विमींग पूल बांदून तेका पेंवपा शिकयतलो. But I know to swim. नो प्रॉब्लेम. यू कॅन टीच मी. आय डोंट नो टू स्विम. ह्या क्लिपा सांगाताक आयच्या दिसाची कार्यावळ टिना आनीक शकुंतला सांगाताक हांगा सोंपयता. पूण
दुसरो भाग फुडल्या विकाक तुमकां पळोवंक मेवतलो. शकुंतला आनी टिना सांगात.